प्रितीच्या बाबडीनो आयज ह्या मिसाचे बेटेक दोन संकल्पां इंतेसांव आसात. पयलें संकल्प लिजिओ कोलिमांव हाका सर्गींचें सूख आमी मागतांव. दुसरें संकल्प आन्ना मारिया फाल्कांव हिचो म्हयन्यांचो उगडास ही काय सर्गींचें सूख मागतांव आनी तांच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय हांव दितां. तेच परी आल्बेटिना कार्दोजो आयज आपलो वाडदीस संभ्रमता. तिचेर आनी तिच्या कुटुंबाचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद मागुया. आयज 28 सप्टेंबराची सायबीण माय तालिगांवच्या गांवांत ह्या कुटुंबाक भेट कोत्ता. ओयतालें रुजारियो आनी क्रिस्तीन दिकुन्या, पाद्रीबाट मानियल रिबेलो, दुर्गावाडी रोमियो आफोन्सो, व्हडलें बाट 3 लुइजा विसेंत, फ्रांजाले मोरोड मारिया रोजा आजावेदो, नागाळी क्रूज वाज. सायबीण मायचे विनोदीन ह्या कुटुंबांत देवाचो आशिर्वाद आसूंक आमी मागुया. तुमी तुमच्योय गरजो भरून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवी आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबडीन पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओडकून घेवया. आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पुतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगपार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया.
सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकांचें बोगसणें मागतां. आमच्या कोरण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सोम्याच्या आवयचे विणवणेन आमकां सोडवून मेळूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो देव तुजे सवे आनी पयत आत्म्याच्या कोणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. उपदेशकाच्या पुस्तका वेले वाचप. तरणाट्या, तुज्या तरणाटपणार कुशालबोरीत जिये आनी तुजे तोरणे पिरायेर तुजे कालीस कुशालकायेन उलासूं. तुज्या काळजाच्या ओथरेका पोरमणे जिये आनी तुज्या दोळ्यांची आशा शार्ती पावय. पूण ह्या सगळ्या कोरण्या पासत देव तुका नितीक उबो करतलो म्हूण लक्षांत दवर. तुज्या काळजांतलो हुस्को काड आनी तुजे कुडींतली दूख पयस कर. तरी तरणाटपण काळ्या केंसाची पिराय पोलकी बोडाय. तुज्या तरणाटपणाच्या दिसा तुज्या रोजनाराचो उगडास कर, कित्याक वायट दीस येवचे आसात. म्हाका कसलेंच सूख मेलो ना अशें म्हणपाची वर्सां लागीं पावल्यात. सुर्या उजवाड, चोंद्री आनी नोखेत्रां कालकी जावची आसात आनी पावसा उपरांत कुपां परतून येतोली. तेन्ना गोर राखतात ते कडकडटले आनी बोलवंत मनीस बागोवतले. तेन्ना बायलो दोलूंक बसच्यो नात, कित्याक तांकां खिडकींतल्यान दिसाचो उजवाड येवचो ना आनी बायली दारां दामतोली आसलोली. तेन्ना गिरणीचो आवाज मंद जातलो, सुकण्याची चिवचिवणी थांबतली आनी सगळीं गायोनां बंद पडटलीं. तेन्ना दोंगरार चोडून वचूंक मनीस भियेतले आनी वाटेर लेगून चलूंक तरतरतले. तोरी बादाम झाड फुल्लां, तोल पोट भरून जोड जाला आनी जिलकुटांक फळां जातात आनी मनीस आपल्या सासणाच्या घोरा वेता आनी रुदोन करपी रस्त्यार फिरतात. मागीर रुपयाची दोरी तुट्टोली आनी भांगराची दिवली फुट्टोली आनी जोरींत कलशाचे जातोले कुडके आनी बांयची गाडी मोडटली. तेन्ना धूल एक पावट जमनींतली आयली तशी जमनीक परततली आनी देवाक दिल्लो जीव ताचेशी परतून वेतलो. पळकेपणाचें पळकेपण. उपदेशक म्हणटा सगळेंच पळकेपण. देवाचें उतोरें. हे उपकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. आसरो दी देवा. Q3 पान 160 आनी 6. Q3 पेज 166. Asrodi, Asrodi Deva, Asrodi, Asrodi, Asrodi Deva, Asrodi Deva. Lipoj magagalim tuja papia sauli, Asrodi, Asrodi Deva.
सगळी उभी राहूया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोबिया. जेजू करतालो तितले विशीं सगल्यांक अजाप दिसतालें तेन्ना ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी हीं उतरां घट मनान दवरात. मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान धरून दितले हें घडचें आसा. पूण ताणें सांगलें ते समजलें नात. तर ताचो उतर तांकां मेळचो न्हय म्हूण तांच्या गिन्यानाक तें लिपोवन उरलें आनी त्या उतरा विशीं ताचे लागीं विचारूंकूय तांकां बेन दिसतालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबडीनो मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान धरून दितले. ओळ फुडें आयकोंक कुस्तार जायत, पण हे ओळीन जाय तें स्वता न्हू. मनशा ती मनीस पळ जाल्यार साल्वार जाता न्हू. मनीस मनशाकू कितलो सतायता, कितले त्रास दिता आनी इवन मनीस दुसऱ्या मनशाचो जीव काडटा. आनी देव आती पळ जाल्यार जायत्यांक देवाचे जायत राग आहा. जायत्यांक देवाक जायत प्रश्न आहाय. जायत्यांक देवा आड जायतीं कागाळां कंप्लेन आहा. देवू तर मेळ्ळो चान्स मनशालो न्हू. आनी खऱ्यान देव मेळ्ळो. जेजू देव मेळ्ळो. कितें केलें तें चोय चोय कितें केलें तें चोय. मनशा हातांत मनीस देव पडलो. कितें केलें तें चोय. दुसरे पाट पोतून पळ जाल्यार जेजू कितें जातलें तें दोन चित मारलो. कितें कोतलो मनीस तेशें कोता. कित्याक देवा कित्याक तेम चित मारलो. कित्याक मानून घेवंक ना ह्या देवाक. कित्याक देवाचें सोत तेंगे काळजां रिगोवंक तेंकां खूब कठीण जालें. तेका लागून जायत जाणांक तेंगे जिवितांत देव नाका. देव नाक तांकां. दे डू नॉट वॉन्ट God to be present in their life because the truth of God burns the evil within them. देवाचें सत तांचे भितर आसलेलें खोटेपण, तांचे भितर आसलेलें पाप तो करपयता. आनी ह्या पासत देव नाका. आयज पयलीं वाचप थोरणाट्या उगडास कोता. तुगे पिराय जायत पूण तुगे मस्तेपण चोय, तुगे आडांगीपण चोय, तुगे तवनासपण चोय,
पिराय म्हूण जस्टिफाय कोणाका आसूं पिराय म्हूण तो मस्तो आसूं एज हो फेज म्हणून मस्तो कित्याक हें सगळें देवा मुखार पातोक मनीस जस्टिफाय करीत आसूं केल तेणें इट इज हीज युथफुलनेस मे जस्टिफाय हीज रावडीनेस मे जस्टिफाय हीज हुलिगनिजम बट बिफोर द आयज ऑफ गॉड हें सगळें पातोक ताका उगड आसता वाचपा बरी हाय सोबीत वाचपा तरणाट्यांक बुद्ध तोली ताका लागून तूं कितकोत तें चोय थोड्यो इनोसंट मस्ती आसताय ओके सगल्यो मस्ती कातरूं जायनाय ओके सम आर टू बी टॉलरेटेड फायन बट थोडी मस्त्यो आत्म्याचेर पातोक घाताय यू हॅव टू बी वेरी केअरफूल आनी मनशान मस्ती केली जेन्ना व्हडांतली व्हड मस्ती केली जेजू खुर्सार खेळायलो आतोग देवा हुसार खेळापा भोंवताय आम गोडे जस्टिफाय करीत आवय आमकां सोडवण मेळ न्हू पूण खोरणी जेम केल्या तांकां व्हड कास्त आहा ताका लागून जुदासाचेरूय व्हड कास्त आहा तांकां पयशां आशेनी मस्ती केली इंकील तेणेन आपल्या दोनयाक 30 नाण्यांक आनी आयज मी हा इफेरनांत करपता ताका लागून संवसार तें सांगू जुदासाची कोरणी unjustifiable from the very beginning till the very end. The act of Judas is unjustifiable. कितलें कारण दिन सारकें म्हणूंक जायना जो कोण चुचुत्ता तेकाय तोच बेस आसतलो. One who feels pity and has sympathy for Judas will also face the same lot. तो इफेरना करपता तो काय वड करपोवणी आहा ह्या पासत चिंतात सोत नाका जाल्यार तुमी तेच पातकांत रावतल्यात प्रितीच्या बाबडनो सगळे अर्थ आमकां मेळाय जेजून कितें सांगलें तें सगळें तेगे काशा अपोस्तलांक मेळोना पूण दॅट डजंट जस्टिफाय you saying I don't need God कित्याक म्हाका मिनींग मेळना आय लोक म्हणटा मिनींग ना देव ना एड्युकेशनांतूय न्हू एड्युकेशन घेता तेन्ना इस्कलां शिकयता सगल्यो वस्तू करची उपकारापणाय पूण आमी शिंकताय एड्युकेशन इज इम्पॉर्टंट सगलें ऑल रावंड एड्युकेशन दिताय सगलें वस्त कोता म्हूण भुरगो सायन्स शिकोल म्हूण सायंटिस्टूय जावपा नाका भुरगो जॉग्रॉफी म्हूण जॉग्रॉफिस्ट जावपा नाका भुरगो मॅथ्स शिकोल म्हूण मॅथमेथें पूण चो एक काडटलो पूण सगलें गोंयचें एड्युकेशन गोंयचें ना 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 म्हाका रायटर जावपा जाय आय वॉन्ट ओन्ली इंग्लीश लिटरेचर म्हाका मॅथ्स नाका हिस्ट्री नाका जॉग्रॉफी नाका सायन्स ना म्हणून ना सगलें शिकयताय ते भाशेन ना हेजो आमकां अर्थ मेळना ताका लागून देव नाका तेश म्हणून ना देव अर्थांचें ना देवाक तरी अर्थ मेळ्ळो जाल्यार आमी देवा वालोर आसपा न्हू देव आमच्या पांयां पोंदा आसलो आयज देवा वालो अर्थ ना सिन्स वी डोंट अंडरस्टँड द मिनींग देव आमच्या माथ्यार मुकूट कसो आहा अर्थ मेळ्ळो इफ एट गॉट द मिनींग वूड हॅव ट्रॅम्पल्ड हिम डावन बिकॉज वी नो हिम आमच्या गुच्यात चालतो जालो आहा भाशेन जातालो तर समजुया आयजूय मनीस देवाक मारूंक सोदता देवाक आपणाक हातीन दवरता पूण देव मेळना हातींत कोणा दवरया तेगे पाद्री दवरया कोणा दवरया तेगे धर्मा दवरया कोणा दवरया तेगे पवित्र सभेत दवरया हेंक पेटोया हेंक बडोवया जे राग आमी देवाचे काडूंक सोदतालीं तेंचेर काडया लॉज कोन बेमाण आण मस्कूर कोन whatever anger we had against God, since we cannot catch God with our own bare human hands, let us remove it on His holy church. Let us remove it on His holy priests. Let us remove it on His holy religion. पूण मनशा चतूर राव दे सगळें पळयता रागा मस्तीन निर्डुकाये मस्तीन गोरवा मस्तीन तूं सगळें अपमान करीत पूण देव पळयता पातोक केत्तें तुजें पोतून उगडास कोता पातोक केत्तें देव पळयता पातोक सदां आहा संवसारांत देवूय सदां आसता आनी देव सदां तुका आपणा मुखार दवरतलो इदय फेरनांत ओ स्वर्गार चिंतचें आनी तुमची वाट तुमी विचून काडची
बेटोने आमी गायन गावया सर्वेस्पर आमानगे C3 पान 42 C33 पेज 42. मोच्या बाबडीन मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा मनीस जाल्यार तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मरेतावन जल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांत निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटोनी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खाळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परांतल्यान वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर काळ्यांनी सोदताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतलें आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोप करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्मे वरवीं आंकवार मरचे उदोरी आनी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुसार आपले हात विस्तारून आनी कोश्ट मरण सोंसले आनी मरणांचे जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेस भोगतां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पुरगटुया. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेशीर विस्तावलेले तुझे पवित्र सुबेसा उगडास कर आनी फ्रांसिस आमच्या भगवंत बापाक कार्दियाल फिरकनेरी आमच्या गवळी बापाक सिमियांव ताच्या आदारी गवळ्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोनी आना मारिया क्रास्टोची काकलूत कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली तशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजो बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्ट उदीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता अंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती झुजे मागीर धरून दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमच्या सडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडराचे जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयचवेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती.
ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगलीं सुभागी सौम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावुया. एकाच उंड्यान D10 पान 50 आणि 2 D10 पेज 52. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा बागयोन तांक पार मारेक आमी आयज मान दितना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश परीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मयेची देख घेवन
तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्रतिच्या बाबळीनो आतां 9 वाजता सेंट मायकल स्कूल हांच्या तो आस्कारी जाल्ल्यान बागेन मिंगेल तांचे मीस आसा तांकां आमच्या मागण्यांत दवरुया. सांजेर 5:30 वाजता तेस आनी मागीर मीस सरमांव आनी साल आसची ना. हो निमाणो दीस कोणूय चुकला जाल्यार हे आख्खे 8 दिसांची तयारी ह्या दिसाक येयात म्हूण आमी मागता. कित्याक जायते फावटी अशें जाता 8 दीस जायतो लोक 9व्या दिसाक मातसो उणो आसता. ती सुय आमचे मदें आसची न्हय. 9 दीस बरे भाशेन येवन भक्तीपणान व्हड आंकड्यान इन ग्रेट नंबर आमी आमची तयारी सोंपोवया. फाल्यां आमची परब मिसा सकाळीं 6, 7:15, 8:30 आनी परबेचे मीस 10 वाजता. तुमकां घडटा ते परी भक्तीपणान मिसांत वांटो घेयात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें मिगेलीक सगली बराबर म्हणया. मिगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुरा देवाचे पदवेन सैतानांक आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक एमकोणा लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक चलपतात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया जिवितांतूं उजवाडांतूं. K4 पान 141. K4 पेज 141. Jivita, Jivita, tu